लुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता 6 अध्यायी 40 आणि 40 वाक्य. तुझ्या भावाचे दोळ्यांतले किसर तुका दिसता, तुझ्याच दोळ्यांत असलेले आडे तुका दिसना कित्याक? तुझ्याच दोळ्यांतले आडे पळयनातल्या तुवें तुझ्या भावाक भावा राव, तुझ्या दोळ्यांतले किसर म्हाका काडूंक दी म्हूण म्हणचें कशें? कपट्या तुझ्या दोळ्यांत असलेले आडे पयलें काड आनी उपरांत तुझ्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें. देवाचें उतार हें. आयच्या दिसा आमी नियाळसो विशय जावन आसा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वा स्व तपासणी. आमकांच आमी करची तपासणी, स्व तपासणी ह्या इंग्लिशींत आमी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन म्हणटा. फाटल्या 2 मगण्या जमातींनी आमी नियाळ केल्लो विशय जावन आसा आमकां हर एक लागीं समाधानान जिवंक आशा आसा, तरी पूण समाधानान जिवंक जातेच ना. केदाळे पळयल्यार हाय टेन्शन वोल्टेजा बरी आमचो मांडो घुंवून आसता, फुल्ल टेन्शन. त्या देखून कशें आमी समाधान जोडून म्हणल्यार पयलें आमी चिंता फाटयलें भायले सन्निवेश आनी भितरले. भायले सन्निवेश थंयसर गोंदळ सहज, कित्याक म्हळ्यार एक एकलो मनीस एक टायप वातावरण एक आनी एक रितीचे एक त्या देखून थंयसर गोंदळ असो सहज. भितरी आमचो गोंदळ आसा जाल्यार दोनी गोंदळ जाल्यार जिवन सगळें गोंदळ. त्या देखून आमी दुसरे मॅटर नियाळ केलो. भायले आमी कांय कंट्रोल करूंक आमचे कडेन नियंत्रण करूंक जायना. त्या देखून आमचे भितरले जर तर नियंत्रण सोमा आसा जाल्यार भायल्या सन्निवेशांक आमी कशें त्या स्पंदन करीत म्हूण कळटा. आनी त्या देखून भितर ओत्मो घट आसा जाल्यार आमी भायल्या मेटांक आमी स्पंदन करून समाधानान जिवंक जाता म्हणल्या विशयांत आमी नियाळ केलो. आनी ओत्मो घट जायचे जाल्यार परच्या दिसा आमी नियाळ केलो कशें म्हजी चिन्ह आनी बोगणां बरीं जायची जाल्यार हांव कितें इन्फॉर्मेशन या कितें मायेत हांव काण घेता. मायेत काणिल्ल्या आदारार म्हजीं चिन्नां आसतात. कितलीं हांव गोंदळाची नाका जाल्लीं मायेत काण घेता तितलीं म्हजीं चिंतनां गोंदळाचीं जातात आनी उपरांत हांव खंयसर घेवन येता. त्या देखून बरी आमकां संबंद जाल्ली मात्र आमी मायेत काणोवची आनी कितें आनेकल्याक सही करूंक साध्य जाल्यार मात, नाल्यार उरल्यो पुरा मायेत आमी काणनासतना सदांच नितळ चिंतपान आसचें म्हणलें एक नियाळ आमी केलो. आज एक मॅट आणखी मुखार येता. म्हजो आत्मो आनी तुजो आत्मो, हर एकल्याचो आत्मो आमी पळयलें जाल्यार परत आमच्या भितर थंयसर 2 संगती आसात. एक म्हाका तुका सगळ्यांक गुत्त आसा बोरेपण म्हळ्यार कितें म्हणून. हर एकलो म्हणटा बोरें म्हळ्यार कितें म्हणून सगळ्यांक गुत्त आसा. मोग म्हळ्यार कितें म्हणून सगळ्यांक गुत्त आसा. हर एक संगती नीत कितें अनीत कितें म्हणलें आमकां हर एकल्यांक गुत्त आसा. आमच्या आत्म्याक तें आमी हर एकलीं जाणाव. पूण आमी आमची चिंतनां वा बोगणां वा करण्यो आमच्यो ताचे की विरोध आसात. आमच्या आत्म्याक खंयचें आमचे भितर आसच्या आत्म्याक खंयचें बरें खंयचें नीत खंयचें सोमा म्हणल्यार हर एक गुत्त आसा. तरी पूण आमची चिंतनां आनी आमची बोगणां मुस्तुपोटी ताचे की विरोध आसात. द्वंद्व आमचे भितर द्वंद्व आसा. ह्या विशयांत आमी आतां इंट्रोस्पेक्शन या आमचें स्वादर्शन आमी करच्या विशयान नियाळ करता. म्हजे आदर्श बोगणां, म्हजे आदर्श बोगणां आनी निजायकी हांव कोण म्हणले मदें तफावत आसा. आयडियल मी म्हळ्यार
मुझे चिंता मुझे कशें चिंताप आनी ॲक्च्युअल मी हाचे मदें व्यत्यास आसा. आयडियल मी आदर्श तरान हांव कोण आनी निजायकी हांव कोण म्हणल्याच्या मदें व्यत्यास आसा. आनी ह्या दोन मदलो व्यत्यास आमी जाणा जालें जाल्यार त्या वेळा मात्र आमी आमचें इंट्रोस्पेक्शन या स्वातपासणी ह्या मदलो अंतर आमी जाणा जालें जाल्यार मात्र जीवन म्हजें आनी तुजें सुदरोवंक साध्य आसा. नाजाल्यार खंयच सुदरोवंक साध्य ना. आमचे भितरच दोन तरेचें व्यक्तित्व आसा. एक तें सगळ्यांक आसा. एक कितें बरें आनी सत मोग म्हणलें सगळें आमी जाणा आसचें एक व्यक्तित्व. आनी एक व्यक्तित्व थंयसर चिंतना बोगणां अनेकच तरान गुंतात. त्या देखून आमी अनेकच करता. आमचें आदर्श चिंताप जावन आसा आमी कितें आसा जें म्हणल्या विशयान. आनी थंयच हांव म्हूण चिंता. मस्तपुटी आमी पळयता बरी फिट्ट अशी कोणाक ₹1 दिना. आनेकल्यान पयशे दिना जाल्यार ठक्क सांगता कोलो फिट्ट अशें सायबा तो म्हणून. तुमी आयकलां आमी आयकलां. या हांव सगळी अनैतीक जिणी जी येता आनेकलो अनैतीक जिणी जी येयल्या कुडले कालें सायबा थंडी जियोची स्टायल म्हणे पळयल्या म्हणटा. म्हळ्यार हर एका संगतीनी हांव फटकीरो जावन आसल्यार आनेकलो फटी मारल्या कुडले तो कोलो फटी मारता सायबा म्हणटा. आमच्यो फटी मारले आमकां दिसनात. आमी फटी मारल्यो आमचे अनैतीक जिणी आमचें कितें आमी फाड करता तें आमकां बगूंक सुद्दां बगना. कित्याक म्हळ्यार म्हजें तें आसचें भितर आसचें आदर्श तत्व कितें आसा पळय तेंच हांव म्हूण चिंता. तेंच हांव तो सत्व म्हूण चिंता म्हज्या मतीन. आनी त्या देखून अनेकल्यान कोणी सूख केल्ल्या कुडले सांगता. देखून जिसूस कितें म्हणटा तुज्या दोळ्यांत आडे आसता आसतना अनेकल्याच्या दोळ्यांत किसर काड म्हूण कशें सांगताय. म्हळ्यार तूं चिंताय तूं सारको आसाय म्हणून तुजें चिंताप समा आसा. तुजें काय स्पिरिच्युअल हेल्थ तें करेक्ट करून तूं सांगताय. पूण तूं तुजें नडतें समाना. म्हळ्यार तुजें चिंतना आनी बोगणां मुस्तपुटी समानात. आमच्या करण्यांक आमच्या चिन्नाक आमच्या बोगणाक आमी कुर्डे जावन आसता. खरी एकली आमी आमच्या चिन्नाक आमी कुर्डे जावन आसता. आमच्या बोगणाक कुर्डे जावन आसता. पूण आनेकलेचें कितें जाल्ल्या कुडलें म्हजें तें भितरलें सत कितें आसा तें जागृत जाता आनी म्हणटा ताणें केल्ली सूख म्हणून. हाचो अर्थ म्हाका आनी तुका हर एकल्याक सर्वेस्पर देवान खंयचें सोमा खंयचें सूख म्हणून आमकां सगळ्यांक कळीत जावचें आसलें आसा. तरी पूण म्हजी चिंता म्हजी बोगणां दुसरीं जाल्ल्या वरवीं म्हजें तें द्वंद्व आसा. हें थोड्यां तें द्वंद्व मुस्त चड आसा. थोड्या तें द्वंद्व इल्लो उणें आसा. डबल स्टँडर्ड इल्लें उणें थोड्यांक इल्लें चड. निजायकी आमचें तें नीत आनी नैतिकता मोग सगळें कितें म्हूण गुत्त आसा तरी हांव आनी तूं चिंता कितें म्हळ्यार आमी तशेंत आमी चिंतून आसा म्हणून तशेंत व्यक्ती म्हणून. पूण सवाल हांगासर कित्या खातीर म्हाका आनी तुका हर एक बरें म्हूण गुत्त आसल्यार कित्या खातीर म्हाका आनी तुका ती सूख चिन्ना सूख बोगणां सूख करण्यो जातात. आमकां हर एकल्यांक गुत्त आसा. 100% सगळ्यांक गुत्त आसा. तरी पूण कित्याक जातात की म्हणलें नेक्स्ट सवाल भितर द्वंद्वा खंयच्या कारणाक हें द्वंद्वा डबल कित्याक भितर तावन डबल कित्याक म्हळ्यार हांव आनी तूं एका आनी एका बंद पासांत आसा. एटॅचमेंट इंग्लिशान म्हणटा हांव एटॅचमेंटांत आसा या ओडण्यात आसा. मुस्तमुटी हर एका मनशाक ह्या संवसारांत विविध रितीच्यो ओडण्यो आसात. ह्या एटॅचमेंट म्हणटा आमी त्यो आसात. त्या एटॅचमेंट आशिल्ल्या वरवीं त्यो ओडण्यो या ते बंदपास आशिल्ल्या वरवीं म्हजी चिंतना म्हजी बोगणां त्याच रितीर गुंतात. त्या देखून म्हाका आनी तुका आसचे बंदपास
ह्या एटॅचमेंट्स म्हाका तुका कितें करतात. आमी खाली चलते भाशेन म्हणटा आमकां सुण्या बरी आड साबूनंत आसता म्हणल्यार बरी. म्हळ्यार सूख तातूंत खंय ना म्हूण गोत्ता, सूखुत्त म्हूण गोत्ता जाल्यार तेंत कशें सुणें एक खंयच तातूंत ना जाल्यार आड साबूनंत आसता. तशे प्रमाणे म्हजो आनी तुज्या आत्म्याक आमकां आदर्श कितें म्हूण गोत्ता आसा जाल्यार आमकां त्या बांदपासा वा एटॅचमेंट ह्या ओडणे द्वारे हांव आनी तूं तशेंत सुक्या हाडा फाटल्यान हांव आनी तूं आसां. हें बांदपास हर एकल्याकी आमच्या भितर आसात. जावं पुरो व्यक्तीचे वयर एटॅचमेंट, जावं पुरो वस्तूंच्या वयर एटॅचमेंट, ह्या इतर संगती विशीं एटॅचमेंट. थोड्यांक जावं पुरो एका चल्या वयर, जावं पुरो एकल्या चलये वयर, जावं पुरो एका कुटुंबाच्या लागशिल्ल्या संबंदा वयर, जावं पुरो आमच्या वावरा विशीं आमकां एटॅचमेंट, जावं पुरो आमचे बांदपास आमी खंयच्या थोड्या संगती विशीं, जावं पुरो अधिकारा विशीं, हर एकल्याकी एक न्ही एका रितीचे बांदपास आसात. ते बांदपास भायल्या संगती विशीं जावंक पुरो या भितरल्या संगती विशीं जावंक पुरो. जावंक पुरो एका आमच्या मोगाच्या एकल्याक हुशार ना, सगळें आमकां टेन्शन जाता. कित्याक टेन्शन जाता? त्या मनशा थंय म्हाका कोणाक त्या हुशार ना त्या मनशा थंय आसच्या बांदपासा द्वारे म्हजी सगळी मोद बिगडटा. कित्याक? त्या व्यक्ती कांय जाय जाल्यार म्हळ्यार आमकां भोगता. बांदपास कितें करता मोगाचें न्हू. एटॅचमेंट म्हाका आनी तुका कितें करता? एटॅचमेंट ह्या बांदपास म्हाका आनी तुका भियेशें करता. कळ्ळें बे? खंय म्हणी म्हज्या हातांत हांव सुखात गी. जावंक पुरो एक हुद्द्यार म्हाका बांदपास ह्या एटॅचमेंट आसा, म्हाका खेताळो म्हजे तो हुद्दो सुखात गी. जर तर म्हाका एका मस्त पयशांचेर चड आनी चड एटॅचमेंट ह्या बांदपास आसा जाल्यार म्हाका खंय म्हणी लॉस जायत गी, म्हजे खंय म्हणी पयशे वयतीत गी. जर तर म्हाका एक फ्रेंड आसा, जावंक पुरो चलो जावंक पुरो चली, म्हाका खेताळे खंय तेगी म्हजे तो वसात गी. फियर ऑफ लुजींग ए थिंग ह्या आमकां खंयचें एटॅच आसा बांदपास आसा ती संगत म्हजे तो सुकोवन वेता कोणला म्हणून साबार जाणांक आमकां भें आसा. हे भें केवल भेंच्या स्टेजीर मात्र रावना, आनीक एक मुंद वरसून येता. आनी हें भें आमचे थंय मोसोर, राग, अहम, बेजाराय, अब्लेशा, आनी कंपॅरिजन करचें, तिरस्कार हें पुरो सुरू प्रारंभ करता. उदाहरण एक चिंत्या, हांव एका व्यक्तीच्या मोगार आसा. ओके, म्हाका त्या व्यक्तीचेर कालें आसा, बांदपास एटॅचमेंट आसा, ओडणी आसा. त्या देखून तो व्यक्ती या ते व्यक्ती कोणा कडेन उलयल्यार अयो म्हजे कडेन सुकोवन वेता कोण ना, ताजे कडेन कितें उलयता पुरो ताजे कडेन गेलें कोण ना आनी कालें करचें. म्हाका टेन्शन जाता. कित्याक म्हजे तो सुकोवन वेता. ह्या त्या व्यक्तीच्या नडत्या विशयी हांव त्या व्यक्तीक आनी एका व्यक्तीक तुलन करता. थोडे फावटी त्या व्यक्तीचेर म्हाका एक्सपेक्टेशन आसा, कित्याक त्या व्यक्तीचेर म्हाका एटॅचमेंट बांदपास आसा आनी त्या खातीर हांव ताजेर तो निरिक्षा करता, एक्सपेक्टेशन दवरता. आनी केदाळ हांव एक्सपेक्टेशन दवरता, केदाळ हांव निरिक्षा करता आनी ते मेळनातले कुडले म्हाका राग येता, बेजार जाता. म्हाका एक गुत्त आसा, उडास दवरा, हांवें राग करूं नजो, बेजार करूं नजो, सगळ्यांक मोगान पळय जाय हांवें करूं नजो, पुरो गुत्त आसा. पूण केदाळ म्हाका त्या व्यक्ती थंय, त्या संगती थंय, त्या सन्निवेशांतय, त्या हुद्द्यातय, त्या विचारांतय म्हाका एटॅचमेंट ह्या बांदपास आसा. म्हजें कंप्लीट म्हजें प्रॅक्टिकल सगळें चेंज जाता. कित्या खातीर? कित्याक म्हळ्यार ताजे थंय म्हाका आसचें बांदपास, ताजे तें आसो मोग, तो खंय म्हणी सुकोवन वसात, तें खंय म्हणी सुकोवन वसात म्हणलें भावान म्हाका आनी तुका अशें करता. हे भावान म्हजें तुजें इतलें मुखार पावलां गे, आज आमकां सक्कडी भोगता हें पुरा स्वाभावीक म्हणून. हें पुरा स्वाभावीक. म्हाका आनी तुका भोगना गे, म्हजो आत्मो सर्वेस्परांत आयिल्लो, तो
सर्वेस्पराक पटी वयता. आमी सिंध घालतना सिंधीच्या बुधवाराक खाले म्हणटा धुळीत हांव तूं आयलोय, धुळीक तूं पटी वयतलोय. पूण आत्मो तुजो आयिल्लो तो आत्मो सर्वेस्पराक येता. ह्या विशयान हांव चिंतिना. हांव कशें चिंता आज इफ हांगास आसा म्हणल्यार बरी. कित्याक हांव हांगास आसा म्हणल्यार म्हजें चिंतना बोगना. कित्याक म्हळ्यार म्हाका बांदपास आसात, ह्या संवसारीक बांदपास आसात. हांव एक आत्मो म्हणल्यार म्हज्या विशयान बोगाप ना. म्हाका आसचें बांदपास म्हाका अशें बरा करूंक दितात. हे बांदपास म्हाका आनी तुका मुस्तुपटीन दिसनात. बांदपास कोणाकी आमकां दिसनात. जैलांत आसल्या बरी बंदड्यांत हांवें तुवें आसा. देखून जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, हांव आयलां शालोकाच्या 4-8 वाक्यांत बंदींत असल्यांक सुटका दिवंक. खंयच्या बंदींत असल्यांक सुटका दिवंक बिरमोत आयिल्लो? जैलांत असल्यांक न्ही, म्हजें आनी तुजें आसल्या ह्या संवसारीक संगतींनी बंदपासान भरिल्ल्या म्हाका आनी तुका सुटका दिवंक. चिंतया, एक मोगाच्या मनशाक कांय कितें जालें, खंडीत जावन आमकां बेजार जाता. पूण हांवें कितें बरें करियेत तितलें हांवें करियेत, कितलें बरें करियेत तितलें ताचे वरतें म्हाका कांय करूंक जायना. पूण म्हाका मस्तू खंत जाता. कित्याक खंत जाता? कित्याक टेन्शन जाता? कित्याक म्हळ्यार खंयसर हो मनीस, हे मनीस, ही संगत म्हजे तोंड पयस वता म्हणलें. ह्या द्वारे म्हाका आनी तुका मुस्तुपटी आमी ह्या दिसांतल्या बंधनांत आव्हान तूं आसा मोगाच्या न्हू. त्या खातीर हांवें तुवें इंट्रोस्पेक्शन करिचें. त्या खातीर हांव खंयच्या बंधनांत आसा, खंयच्या जैलांत आसा, त्या विशयांत हांवें तुवें स्वतपासणी करचें. देखून जेजू म्हणटा, अनेकल्याच्या दोळ्यांत पळोवचे पयलें तुज्या दोळ्यांत आसचें आडें पळय म्हणटा. कित्याक? तुजी तपासणी पयले स्वातीर कर आनी मागीर उरल्यांच्या विशयांत चिंतूंक वच. देखून जेजून सांगचें जावन आसा, मुस्तुपटी आमी तपासणी आमचे करनातल्या वरवीं, आमी खंयसरगी बंधनांत आसल्या वरवीं आमकां कितें भोगता? मुस्तुपटी आमकां रितेपण भोगता. वी फील एम्प्टीनेस. कित्याक भोगता? रितेपण कित्याक भोगता? आमकांच्या एटॅचमेंटांत कितेंय जाय जाल्यार मानसीक ओत्ताड सुरू जाता, टेन्शन सुरू जाता. मानसीक ओत्ताड मात्र न्ही, भितर खाली खंयच ना खाले. मुस्तुपटी आमी चप्पे आसता. खाल्याक चप्पे म्हळ्यार कोणगी आमचे कडेन उलयचे आसले व्यक्ती उलोवना, या आमी कोणाडेन निरीक्षा केल्ली ती आमकां मेळोना. ह्या खातीर हांव तूं चप्पे आसता. आमचे भितर एम्प्टीनेस भोगता, आमचे ते खालीपण भोगता. कित्याक खालीपण भोगता? निसर्गी आत्म्यान कालें आसा जाल्लो, संतोश, उल्हास, समाधान हें पुरो आसा जालें, बरोवन वमताचें आसलो. तरी पूण हांवान तूं मुस्तुपटी आमकां खालीपण भोगता. आनी हें आमकां पुरा स्वाभावीक. मुस्त कोणाडेन वचल्यार तें पुरा टेन्शन म्हणजे स्वाभावीक न्ही म्हणून. एक्चुअली इट इज नॉट नॅचरल. हें हांवें तुवें म्हजी आनी तुजी तपासणी करनातल्या वरवीं, हांव तूं बंदेंत आसा म्हणलें म्हाका तुका गुत्तून नातल्या वरवीं हांव तूं ह्या तूं तपासणेंत पडल्या मोगाचें न्हू. पळयत पुस्तक म्हणटा, म्हाका आनी तुका विल पॉवर जायचे. खरो विल पॉवर जायचे? विल पॉवर म्हळ्यार ह्या बंदपासांत हांव सुट्टा म्हणलें म्हाका आनी तुका आसाचें. ना जाल्यार हांव तूं निरंतर बंदपासांत आसता. हांवें तुका उडास दवरी जाय. हांव आनेक असो निस्वार्थपणे मोग करता, पूण ताजेत हांव निरीक्षा करना, एक्सपेक्टेशन करना. हांव खंयची वस्त उपेक्षिता एक ट्रस्टी जावन म्हणल्यार बरें, एक समजणेचो एक आडळतेदार आसल्या बरें हांव त्या वस्तूक उपेक्षिता. थोडे फावटी बॅग हातांत येता, खंय मुणी मिस जायत म्हण त्या बॅगाचेर तें म्हजें बॅग आसा पळय तो ओल येता पावतना हांव यूज करनालो. त्या बॅगाक ज्यो खंय मुणी तें इशीन तशीन बसता तशीन पडत जाल्यार अशंत घट्ट आमकां बॅग म्हणचे न्ही पुरो सांगते आमकां सगळ्यांक आसात. ओके, एकल्यांक एक चिंतपाच्यांत आमी आसा. पूण हांवें काली त्या पयशांक एकदम आशेन ताजें हें म्हटलां की हांवें एक काली ट्रस्टी मात्र काली जावन आसा. हांवें एक ताचो
एक पळोवन काणूसो व्यक्ती म्हाका बऱ्या तरान करता म्हळ्यार एटॅचमेंट बांदपास नासतना करता जाल्यार म्हाका तशें जायना त्या देखून हांवें तुवें कितें गरजेचें म्हळ्यार म्हाका खंयच्याय व्यक्तीचेर हांव वंदवन ना. ओके, मुस्तुबटी आमकां टेन्शन भोगचें खंयच्याय संगतींचेर या खंयच्याय हुद्द्याचेर या खंयच्याय व्यक्तीचेर वंदून आसा म्हणलें आमकां भोगणा आशिल्ल्या वेळार आमकां हें पुरा टेन्शन्स भोगचें, वत्तड आनी पुरा भोगचें. एक पयलें मेळट कोणाचेरय हांव वंदवन ना, म्हजो आत्मो देवात हांव आयिल्लो देवाक पाटी वचोसी. फर्स्ट पॉयंट. सेकंड, हांव कोणी दुसरे व्यक्ती म्हजेर वंदवन नात, कोणी दुसरे व्यक्ती म्हजेर वंदवनात. मस्त फुडें सांगचें आसा म्हज्या भुरग्यांक मागीर कितें करता, खालें करचें, कांय उणें करून दवरचें न्ही गे. आमी चिंतचें तशें रसिल्ल्या देवाक पोसोवंक वता आसा, रसिल्ल्या देवाक पोसोवंक वता आसा. कशीं तीं फुलां, तीं खाट फुलां समेत इतल्या सुबीज जावन आसतात. हांवें तुवें चिंतचें तीं पुरा म्हजेर वंदून आसात, म्हाका कालें जालें जाल्यार खालें सायबागत फुल्ल टेन्शन, एटॅचमेंट त्या मनशा थंय म्हाका एटॅचमेंट. हांव ना जाल्यार ऑफिसांत चलना, सगळे बाप म्हजेर डिपेंड जावन आसात. इतले पुरा क्लायंट्स आसात ते पुरा म्हजेरच आसात, म्हाका कालें जाल्यार तांकां बाप कितें आसा. हें पुरा आमचें तें मतीचें भ्रांती म्हूण सांगेत, भ्रांती. हें एटॅचमेंट आतां हांव न्हू म्हाका कितलें आसा ह्या विशयान हांवें तुवें नियाळ करी जाय. त्या देखून खंयचेंय एटॅचमेंट जावन तें मोगाचें न्हू. म्हाका तुका बांदपासान घालता म्हणलें जाणा जाय. आनी हे बांदपास म्हाका कितें करतात, बांदपास कितें करतात, म्हाका राग, द्वेश, मोसोर, जिद्द आनी सर कितें खोटेपण आसा पळय, नेगेटीव आसा पळय, नकारात्मक आसा, तें सगळें म्हाका करूंक लायतात, तें सगळें म्हाका करूंक लायतात. पयलीं पुस्तक कितें म्हणटा, सांजवांच्या पयल्या अध्यायांत 4व्या वाक्य म्हणटा, या तुमचे सवे आसा तो आत्मो संवसार सवे असलेल्या आत्म्या परस चड बळादेक. आमी हें विसरून गेल्या. आमचे भितर असो आत्मो संवसाराच्या आसच्या आत्म्याच्या बळादेक. तो देखून तो उलयना, थें उलयना, थें तशें घडलां, हांगा अशें घडलां. खाल्याक म्हाका तुका टेन्शन, खाल्याक तुजें टेन्शन कित्याक? केदाळा तूं जाणा जाताय म्हजो आत्मो बळादेक आत्मो या संवसाराच्या आत्म्याचे की संवसाराच्या संगतीचे की चड बळादेक म्हजो आत्मो जावन आसा. हें इंट्रोस्पेक्शन गरज आसा मोगाचें न्हू. म्हाका न्ही तुका केवल पाताक केला म्हणलें मात्र न्ही, आमचें स्वादर्शन गरज आसा. इवन म्हजे भितर असो आत्मो कोण म्हणलें थंय म्हाका तुका गरज आसा. हांव खंय जावन आयिल्लो आनी खंयसर वचूंक आसा म्हणलें थंय हांवें स्वादर्शन करूंक आसा. केदाळा हांव एक आत्मो आनी आत्मो हो फाटीं देवा थंय वचोंक आसा म्हणलें बोगाप हांव तूं दवरतांगी. केदाळा म्हळ्यार त्या विशयांत हांव तूं तपासणी करण जाणा जाता हांगी. त्या विशयांत आमचें चिंतप, आमचें भोगणां सगळीं चेंज जातात मोगाचें न्हू. आमी थोडे फावटी आमकां भोगता धर्म, हो धर्म तो धर्म, मस्त धर्म आसात. क्रिस्तांव आसात, मुस्लीम आसा, हिंदू आसा, बुद्धिजम आसा, जैनिजम आसा. हिंदुआंनी तांचे विंगड देवा देवतांनी पुरो आसात. आतां धर्म केदाळा गरज पडलो की म्हणलें सवाल. धर्म केदाळा मनशाक गरज. केदाळा मनीस तपासणी करून पळयता हांव कोण जाय आसलो, म्हजे आदर्श अशें, पूण हांव निजायकी हांव अशें आसा म्हणलें खळीत केदाळ त्या मनशाक जाता. त्या दाळा ताका धर्म जायचे. कित्याक धर्म सकयल आसले आतां न्हू वयर कशें येवचें म्हणलें जाणा जावच्या खातीर ताका मनशाक धर्म जायचे. बेश्टे मनशाक धर्म घाल्याक मनीस जल्माता हांव ह्या धर्मांत आसा म्हणटा, त्या धर्मान जियेता आनी मरता, ताका कांय डिफरन्स ना. मस्त जाणांक खंयच्या धर्मांत आसल्यार व्यत्यास ना. कित्याक व्यत्यास ना म्हळ्यार ताणें केन्नाय स्वातपासणी करूंक वचना. जर तर हांवें तुवें स्वातपासणी केली, हांव म्हजें आयडियल मी विशय अशी आसा म्हूण जाणा जावन न्हू, पूण हांव हांगा आसा, सकयल आसा, इतले दुर्गूण आसात, म्हणजे ते अशें पुरा भें आसा,
मुझे ते राग असा मोस असा पुरा असा या सकेले अंतात हांव वयले अंता कशें वसाचे त्या खातीर म्हाका धर्म जायचे तो धर्म खंयचो म्हाका व्हरूंक शकता ते खंयचीं तत्वां म्हाका व्हरूंक शकतात खंयचें बेसीस म्हाका व्हरूंक शकता त्या दाळ म्हाका धर्माचें म्हत्व आसचें मस्त जाणां म्हणटात आमी उलयतना आमकां पुरो धर्म एकच सायबा काल जाता म्हणून कित्याक कोत्ता गे तशें सांगतात मुस्तान तुमी सांगलें आयकलां जावंक बरो पुरो धर्म एकच तांणी तांकां तांची तपासणी करूंक वचूना एक सेकेंड तांकां भोगूंक ना तांचें तें उणेपण तावन कशें वयर येचें म्हणलें तांकां भोगूंक वचूना भोगलें जाल्यार तांणी ताचें जें आटापोंक ना हांवें वयर येचें जाल्यार कशें करीचें म्हणून सगळे धर्मान एकसल्याक जायना उदाहरणाक हांवें सांगचें उदाहरणाक हांवें सांगचें क्रिस्तांव धर्मान मात्र आमच्या धर्मांत जेजू क्रिस्तान आमच्या पातकां खातीर सोडवण केली खुर्सार मरोन आनी आमकां सुटका दिली म्हणून आसा पूण आमी अनेक धर्माक पळयलें जाल्यार तुज्या कर्मा प्रकार तुका मुखलें जिवन जाता म्हणून आसा म्हज्या सकयल्या हंतात हांव न्हू वयल्या हंता काडूंक तुवें करण्याद्वारे म्हणून थोडे धर्म सांगतात जाल्यार आमचो धर्म कितें म्हणटा आमचो धर्म म्हणटा तुवें बोगसाणें मागून फाटीं आयिल्ल्या वेळार सर्वेस्पर देवान ताच्या काकुळतेन जेजू क्रिस्ताक खुर्सार मरोंक करन सर्वेस्परा बापान म्हाका तुका सुटका दिल्या जेजून म्हजे आनी तुजे खातीर रगत वळयलां आमकां त्या बंद पसतावन सुटला म्हणल्यार धर्म आनी त्या खातीर हांव सकयल्या तावन वयर येवंक साध्य करूंक एक अवकाश म्हणजे चिंता मोगाचें न्हू ताजे उपरांत आमचे भितर आसचें पातकी सैंब या आमचे भितर आसचें कितें नकारात्मक चिन्ह ते खंयच्यान कॉन्ट्रॅक्ट दिवन कोणाक काम दिवन करूंक जाताय आतां हांगासर पुसूंक आसा धड क्लीन करूंक आसा हांव करना पूण एक दोगांक कामाच्या हांगा पळयता पूस म्हणून जाता क्लीन जाता ओके त्याच प्रमाणे कोणाक एक कॉन्ट्रॅक्ट दिल्यार खेदाळे क्लीन करन आसचें बरें करियेत पूण म्हजें थंय आसचें कितें ल्हानविकायेक नाका जाल्लें आसा तें काडूंक खंयच्याय व्यक्ती करना जायना कोणाय हांवें कामाक दवरून जावं दी कोणायक कॉन्ट्रॅक्ट दिवन जावं दी कोणायक मागून जावं दी साध्य ना हांवेंत बदलाचें उडासतोरा हांवेंत बदलाचें त्या देखून जेजू क्रिस्ताच्या टायमार जेजू क्रिस्तान येवन सगळें सांगलें जाल्यार लोक बदलो ना तें जेजून येवन धर तुका सगळें चेंज करता म्हूण करूं ना हांवें बदलाचें पातकी जिणी बदला बरी जिणी जिया म्हूण सांगलें कोणाक सांगलें हर एका व्यक्तीक सांगलें पातकी जिणी बदल ना येवन फुल्ल काडटा म्हूण सांगूं ना हांवें तुवें बदलूंक आसा हें हांवें तुवें करीत जाल्लें काम कोणूय तातूंत कॉन्ट्रॅक्ट काडून कोणूय करूंक साध्य ना त्या देखून म्हजी आनी तुजी अंतस्करणाची तपासणी जायचे खेदाळा म्हाका तुका कळटा हांव ह्या तितल्या सकयल आसा न्ही की तत्व म्हजें इतल्या वयर आसा पूण हांव इतल्या सकयल आसा त्या तत्वांतल्यान वयर जाल्यार मेटांनी वयर जाल्यार हांवेंच वयर काडचें मोगाचें न्हू त्या देखून आमी ताका प्रयत्न करूंक आसा आमच्या जिवितांत हर एकल्याक ताच्या अस्कतकाय प्रमाणे ताजें जें जिवनांत वयर येवंक ताणें प्रयत्न करूंक आसा स्वातपसणी करतना आमी कितें पळोवंक आसा आमची अस्कतकाय आमी जाणा जावंक आसा स्वातपसणी करतना कशें आसा जें आसलें म्हाका गुर्त आसा पूण हांव खंय आसा म्हणलें म्हजी अस्कतकाय खंयच्या कारणा खातीर म्हाका बंद पसतावन भायर येवंक जायना म्हजी अस्कतकाय हांवें जाणा जायचें ताजे उपरांत हांवें देवा लागीं मागयत जाल्यार म्हजी थंय ही अस्कतकाय आसा ती म्हाका काडचे बरी हांवें मागयत म्हजी अस्कतकायच म्हाका गुर्तू ना म्हज्या प्रकार हांव परफेक्ट आसा म्हूण जाल्यार मागीर हांवें खाल्या बसत मागणें करचें त्या देखून स्वातपसणींत पयलीं हांवें पळय जाय म्हजी अस्कतकाय दुसरें खंयचें म्हणून दुसरें म्हजें तें आसचें फटकीरपण कितें आसा ताजें तिरस्कार करिया मस्त संगत्यो फटकीरपण आसा आमी काल म्हणटा इल्युजन म्हणटा माया आमचे प्रकार तें पुरो सोमा म्हणल्यार आमची चिंता तें पुरो फटकीरपण तें कितें फटकीरपण आसा तपासणी करतना पळयचें खंयचें आमचे भितर फटकीरपण आसा तें आमी तिरस्कार करिचें तिसरें जाता तितल्या मट्टाक एक बरें आदर्श जिवन कितें म्हजे प्रकार तें बरें आसा पळय तें बरें जिवन जिवंक हांवें तुवें प्रयत्न करूंक आसा म्हजो आनी तुजो आत्मो नितळ आनी समाधानी आत्मो मोगाचें न्हू
आणि हे हांव तूं हर एकल्याक जाणाव. तरी पूण आमचें तें समाधान ना कित्याक म्हळ्यार आमचें तें आसात नकारात्मक चिन्ह, नकारात्मक बोगणां. आनी ह्या विशयान जर तर आमी तपासणी करिना जाल्यार खंयसर म्हजें तें आसचें तें नेगेटीव, खंयसर आसचें नकारात्मक म्हणलें स्वापरिक्षा करिना जाल्यार म्हज्या जिणेंत अर्थ ना. केदळ हांवें स्वापरिक्षा केली त्या वेळा हांव म्हजें जिवन चिंता बदलात आनी हांव कितें करता, एक मेट वयर येवंक हांव तूं प्रयत्न करता. मोगाचें आमच्या जिवितांत मोग, शांती, गौरव, संयम आमी केदळ आमी प्रारंभ करता. आमी करचो मोग, संयम या गौरव अनेकल्याक दिवचो. ताका मात्र न्ही, म्हज्या आत्म्याक मोगाचें बरें जाता. केदळा हांवें अनेकल्याक मोग दिलो, अनेकल्याक गौरव दिलो, अनेकल्याक संयमान पळयलें, त्या वेळा म्हज्या आत्म्याक घटाय मेळटा. म्हजो आत्मो बळादेक सांगूंक शकता. म्हज्या दुस्मानांतय आसचे बरे गुणी हांवें चिंतूंक लायिल्ल्या वेळार म्हाका ताका पळयतना एकदम राग येना. नाजाल्यार काय जाता, अयो तो खोटो 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 म्हणटा पळय हांगा सुरू राग येवंक सुरू जाता. ताजे बदलाक ताजेतय बरे गूण आसात म्हणून चिंतल्या वेळार म्हाका राग, द्वेश येवचो उणें जाता. आनी आमी एक कितें जावंक शकता, बळादेक रितीर आमी एक समाधानी स्थितीर जिवंक साध्य आसा. देखून पयल्या हंताचें आमचें चिंताप तपासणी हांवें तुवें करी जाय. कित्याक कित्याक तपासणी करी जाय? म्हजे प्रकार आदर्श एक आसा आनी हांव जावन आसा आनी एक. सगळां आमी अशांत आसा. हांवूय आसा, तुमी आसा, सगळां आमी. आमचे आदर्श, आमचे चिंताप, आदर्श चिंताप एक आसा, पूण निजायकी आमी करचे अनेकच आसा. ह्या मदलो व्यत्यास जाणा जावचे खातीर आमी तपासणी करी जाय. दुसरें जावन आसा, ही तपासणी केल्ल्या वरवीं हांवें तुवें वयर येवंक, त्या सकयल आसले तावन वयर येवंक आमकां प्रयत्न करूंक साध्य जाता. तिसरें, आमी एक आयडियल कितें आसा त्या प्रमाणे जिवंक साध्य आसा. आतां कशें आमी करूंक साध्य आसा म्हणलें, कशें म्हणलें एक ल्हान नियाळ आमी करता. कशें आमचें तें आसलें उणेंपण आसलें आमचें बळादेक करूंक आमकां साध्य आसा गे म्हणलें. पयले सुवातेर वांजेलाचो नियाळ आमकां सही करता. मोगाचें सांबेद्रोन बरयल्ल्या पत्रांत, दुसऱ्या पत्रांत पयल्या अध्यायान 4वें वाक्य म्हणटा, आपल्या स्वंत महिमेंत आनी सुखांत भागीदार जावंक आमकां आपोवणें दिल्ल्या देवान आपणाची वळख आमकां दिवन आमचे जिणेक आनी खरे भक्तेक गरज आसलें सगळें दिलां. ह्या आपोवण्या वरवीं अदीक वर्ती आनी मोलादीक देणें ताणें आमकां दिल्यान ताचे वरवीं हांचे वरवीं कुशट्या अवगणाने बरोवन गेल्ल्या संवसारांतल्यान सुटून देवाच्या सैमाचें तुमी वांटेली जायशें केलां. वय मोगाचें केदळा देवाचें उतार आमी वाचता. आमी तें वाचून तें वाचता आसतना आमकां वागदानां मेळटात, आमकां तें बळादेक करतात, आमकां भियेतावन सुटका दितात, मानसीक ओत्तड जावन सुटका दितात. देवाच्या उतरांत क्रियात्मक सकत आसा आनी ही सकत म्हाका आनी तुका सकयल्या स्थानांतावन वयल्या स्थानाक आत्मीक घटायक आमकां साध्य जाता. बंद जावन सुटका मेळोवंक आमकां एक अवकाश मेळटा. दुसरें जावन आसा मोगाचें मागणें सांब फिलिपकारांक बरयल्ल्या सांब पावलोन फिलिपकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 4व्या अध्यायांत 6वें आनी 7वें वाक्य म्हणटा, कसलोच कंद हुस्को धरी नाकात, हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. तवळ आमच्या जाणवेन आटापोवंक नजो जाल्लें तें देणें देवाचें समाधान तुमची काळजान तुमची मनां क्रिस्त जेच्या एकवटान शबीत राखतले. म्हळ्यार मागणें कर. आमी ह्या सकयल्या हंतांतावन वयल्या हंताक घेवंक आमी प्रयत्न करता. मागणें करतना आमी म्हणटा आमकां बोळ दी देवा, बोळ मेळोवंक, जाणवाय मेळोवंक, साय मेळोवंक, भावार्थ सोडोवंक, पातयणी मेळोवंक, थिरसाण मेळोवंक, सोंसणिकाय मेळोवंक हांव तूं मोगाचें मागणें करता. आनी ह्या वरवीं आदिपतन आसलो आत्मीक सकत उंचल्या पावंडाक वचूंक आमी प्रयत्न करता. तिसरें, देवाचें उतार नियाळ केल्ल्या वरवीं किर्तनकार पयल्या अध्यायान 2ऱ्या आनी 3ऱ्या वाक्य म्हणटा, सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान संतोसता आनी दीस रात ताचें धर्मशास्त्र नियाळता तो भगी. तो वळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरें जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताचें पानां केदींच भावनान जें सगळें तो करता. मोगाचें हे आमी केदळा देवाचें उतार आमी नियाळता. आमच्या काळजांत आमकां घटाय मेळटा, आमकां मोत प्रसन्न जाता आनी आमची जिणी मेटा मस्तू बरी जातात.
चवथें जावन आसा मोगाचेनो नितळ कोशेड ह्या बोक्साणें आमी तेवळ तेवळ घेवचें. किर्तन 32 अध्याय 5वें वाक्य म्हणटा, तेन्ना हांवें तुजे मुखार म्हज्या फाताक वळखून घेतलें, म्हजो गुन्यांव हांवें लिपोवन दवरलो ना. हांवें म्हळें सर्वेस्परा मुखार म्हजो अपराध वळखून घेतलो आनी तुवें म्हजो गुन्यांव बक्षिलोय. आमचे स्वपरिक्षा करता आसतना मस्त गुन्यांव आमकां कळटात. देवा लागीं आमी बोक्साणें मागया. केदाळा बोक्साणें मेळटा त्या दाळा आमचो आत्मीक सकत वाडटा आनी आमकां जाय जाल्लें आमकां सर्वेस्पर देव आमकां दिवंक शकता. त्या देखून इसाया प्रवाच्या 59 अध्याय 1 आनी 2 वाक्यान पळयता, म्हजो हात तितलो मोठो न्ही, म्हज्या कान आयकनातले बेरे न्ही, पूण फाताक जावन आसा अडखळ आनी तें जर तर तुमचे तो ना जाल्यार तुमचे हर एक मागणें आयकता म्हणटा सर्वेस्पर. 5वें जावन आसा मोगाचेनो आराधन. केदाळ आमी आराधन करता त्या दाळा आमची आत्मीक सकत वाडटा. हेब्रेयकारांक बरयल्या पत्रांत 10व्या अध्यायांत 25वें वाक्य म्हणटा, आमचे मदें चालू आसलेली सांगाता मेळची संवय आमी सोडची न्ही. थोड्यांनी ती सोडल्या. निजाकी आमी एकामेकाक चड आनी चड उत्तेजन दिवचें. केदाळा मोगाचेनो हांगासर चिंत्या उदाहरण हांगा आराधन जाता. आमकां सगळ्यांक एकांतारा म्हणूंक जाता. आमकां ज्ञान आसचेनंत आमच्या आत्म्याची सकत वाडटा. एकल्या मागणें म्हणूंक आराधन करूंक थोडे फावटी कश्ट जाता. त्या देखून सांगाता खंय पुरो मेळोवंक साध्य आसा. थंयसर आमी सांगाता मेळोवन आराधन करया आनी बोळ जावन सांगाता मेळोवन आनी ह्या वरवीं आत्म्याची सकत वाडटा. 6वें जावन आसा आनेकल्याक सेवा दिवन. पयल्या सांपेतोच्या बरयल्ल्या पत्रांत 1 पत्रांत 4थ्या अध्यायांत 10वें वाक्य म्हणटा, देवाच्या विविध देण्याचे आडळतेदार तुम्ही जाल्ले बरी. हर एकलो आपणाक मेळना तें देणें एकामेकाच्या सेवेक उपयोग करून दी. वय मोगाचेनो म्हज्यान तुजें मस्त देणी आसा थंय. सर्वेस्पराच्या राजा खातीर आमी उपयोग करया. केदाळ आमी देणी उपयोग करता आमच्या आत्म्याक घटाय आनी बोळ मेळटा. त्या देखून जेजू म्हणटा 11च्या दिसा 2 वांटे करताले, दाव्याक आनी उजव्याक 2 पंगड. एकल्या पंगडाक म्हणटाले उजव्याक आसल्याक तूं जैलाक आसतना म्हाका पळोवंक आयलाय, पिडे जाल्ल्या वेळार म्हाका सहाय केलें, तें केलें, हें केलें, मस्त सांगताले सेवा. आनी तांकां म्हणटालो सर्गींचे रास. कित्याक सेवा केल्ल्या वरवीं म्हजो आनी तुजो आत्मो घट जावंक पावता. नेक्स्ट 7वें जावन आसा बरो संबंध. म्हणण्याच्या पुस्तकांत 7व्या 22व्या अध्याय म्हणटा मोगाचेनो थंयसर पळयत पुस्तक 22 अध्याय 24 आनी 25 वाक्य म्हणटा, आमी कोणा थंय संबंध आसाचे. रागिश्ट मनशाची इश्टागत करिनाका, तिडतल्या मनशाचो सांगातय जायनाका. जासी तर तूं ताजो वाटो शिकतलय आनी पासान सांपडतलय. कशें थोडी पुरा कंटेजियस डिसीज म्हणटा, ताका पिडा आल्यार ताका आपडल्यार ताच्या सांगातला आमकांय पिडा लागता. तशेंच सहवास दोशा पाड व्यक्ती तांचे बसून तांकां बरें करूंक हांवें तुवें प्रयत्न करीत, पूण तांचे इश्टागतीन पडल्यार मागीर थंय रागार आसता आमी रागार घडे 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 जावचें. त्या देखून असल्या व्यक्तीन तावन आनी संगती तावन आमी पयस रावन बरो संबंध खंयसर आसा ताका आमी म्हत्व दिवचें. 8वें जावन आसा जिवन जिवची शैली. हांव तो खंयच्या शैलीर जिवन आसा म्हणलें. आनी पळयत पुस्तकांत म्हणण्याच्या पुस्तकांत 3 अध्याय 5 आनी 6वें वाक्य म्हणटा, सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, तुजेच बुदोवन खंयचेर पातळी दवर नाका. सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद आनी तो तुजो मार्ग नीट करतलो. वय मोगाच्या नांवान तूं मुस्तू सकयल आसा. आदर्श आमचे मुस्तू वयर आसा. आयडियल मी वयर आसा, आयडियल मी सकयल आसा. ओके, आयडियल मी वयर आसा आनी एक्चुअल मी सकयल आसा. त्या देखून ह्या आंगातान वयर जाल्यार कशें करीचें, हरी एपटी देवा कडेन वचचें, कितें करीचें, कशें उलयचें, खालें करीचें. केदाळा ताच्या वाटांनी म्हळ्यार ताचे विचार ताच्या जणवाय नांवान तूं जिवंक प्रारंभ करता. आत्म्याचो थाळो म्हजे लागीं तुवें उलयता आनी त्या आत्म्याच्या थाळ्या प्रकारान तूं जियेता. शैली बदलता आनी आमी उंचल्या पावंडाक वयर येवंक शकता म्हणटा पळयत पुस्तक. 9वें जावन आसा दान धर्म मोगाचें. 6 लोकांच्या 6व्या अध्यायांत 38 वाक्य अशें म्हणटा, हेरांक दिया आनी तुमकांय दिताले, भरत्या मापान दामून हालोवन आनी बरोवन ओमताशें मेजून तुमच्या लेसान घालतले. ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय पाटी मेजून दिताले. केदाळा हांव आनेकल्या दान धर्म करता तो इमिडिएट सांगता ह्या हिरेकोस्कर प्रार्थना घालपय तुजे खातीर हांव मागता म्हणटा आनी तो संतोशान एक आशिर्वाद घालता. आनी ही आशिर्वादां म्हाका तुका मस्त जाणांक उपयोग पडटात. दान जायचे आमी दिवचो जावंक बरो वेळ आनेकल्या पासत दिवचो, तो पयशे दिवचे ते अवकाश मोगाचे न्हू. आमचे थंय कितें आसा तें आमी वांटून घेतल्या वेळार आमची देणी वांटून घेतल्या वेळार आमी आशिर्वादी जाता. 10वें जावन आसा मोगाचे न्हू, आमी उरल्या क्रिस्तांव भोंवडा संगाता सहकारान जिवचें. रोमाकारांक बरयल्या 12व्या अध्यायान 10वें वाक्य म्हणटा,
एकामेका क्रिस्तीम भोवणा भशेन माईपासन चला पेल्याक मान मर्याद विशयन एकलो प्रास एकलो मुखार जाया कित्याक म्हळ्यार कशें म्हजो एक चिंत्या एक हात काटकन एक कडेन दवरलो तो निर्जीव जालो आमी पुरा पुय सभा म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचे भाग तर आमी विंगड विंगड आसा जाल्यार ताका सकत ना त्या देखून पुय सभे सांगात आमी सदांच आसा जाय सांगाता मेळून आमी वावर करचें त्या वेळा मुच्यान तुज्या आत्म्याची सकत वाडटा आखेर करच्या पयलें मोगाचें न्हू आयचें उतार परत थमेन येळ्या पयत पुस्तक म्हणटा कितलें अर्थ बरें जेजू म्हणटा तुज्या दोळ्यांतलें किसर म्हाका काडूंक दी म्हूण म्हणचें कशें कापाट्या तुज्या दोळ्यांत आसलेलें आडें पयलें काड आनी उपरांत तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर काडून तुका स्पश्ट दिसतलें त्या खातीर आज हांवें तुवें मोगाचें न्हू तपासणी अंतस्कनाची करया खंयसर हांवां तूं आसा म्हणलें चिंतया आनी आमी कंडिशन आमी सकयल आसा ह्या हंतांतावन वयल्या हंताक वयच्या बसत हांवें वडील सांगलें थोडी मेळटा आमी प्रॅक्टीस करया आनी सर्वेस्पर लागीं मजत मागया सोम्या हांव अस्कत आसा म्हाका तुजी सई दी म्हाका वयर येवंक जाय म्हजें कशें हांव हेरांक हांव म्हजें आदर्श आसा आयडियल मी आसा तत्त प्रमाणे एक्चुअल मी जावचें बरी म्हाका कुरपा लाभशें सर्वेस्परा देवा लागीं आयच्या दिसा आमी मागया मुखले दीस आमकां आशिर्वाद जातले कित्याक आमी केदाळा आयडियल मी आनी एक्चुअल मी दोनी एकच जावन आसता सर्वेस्वर आमचे हर एक मागणें आयकून आमकां आशिर्वाद करतलो उरलें की आमी बरी देख दिवंक शकतले हांव बरेंच करूंक शकतले हांव आमेन.